म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, ससली काय म्हणटा आसतना म्हाका एका सांताचो उडास येता. सारिता, इटलीच्या काश्या गांवची ही सांतीन तिचो पती वावर करून फाटी येताना कोणेगी दुष्कर्मीनी ताका जिवेशी मारली. आनी घरांत वाडल्ले चरके भुरगे आशिल्ले. सारिता एकत मागता, म्हज्या भुरग्यांनी प्रतिकार करून म्हज्या घोवाक जिवेशी मारल्याक जिवेशी मारनाटल्यार पुरो, तसले पाताक म्हज्या भुरग्यांनी करचें नाका हेंच मागता ती. पोवन वेले नॅचरल डेथ तांकां देवान दिलें. एक सुरी जाली. धार्मीक भयण जावंक ती गेली मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी एक दीस मागण्यार आसतना जेजूचो खांट्याचो मुकुट ती पळयता आनी म्हणटा, सोमिया तुज्या खांट्याच्या मुकुटांतलो एक खांटो म्हाका दी, तुज्या मोगा खातीर म्हाका दी. आनी मागण्यार आसतना एक देवदूतान खांट्याचो मुकुटान एक खांटो तिच्या तकलेर मारलो. घाई जालो. 15 वर्सां तो गाय तिच्या तकलेर आसलो. भावन आनी भयणीनो, गाय इतलो कुसतालो गी, इतलो घाण येतालो गी. कोवेंतांतल्या दुसऱ्या भयणींक ती रावोंक जावना देखून तिका व्हरून एका सपरेट कुडान पयस घालें. तिचे खालतेपण आनी सोसणीकाय पळया. हे इतिहास सांगना, ट्रेडिशन सांगता. गायांतले किडे सकल पडटाले बागतान. तिची सोसणीकाय कितली म्हळ्यार ते किडे इंसून सोमियाच्या मोगा खातीर एक किडे जाल्यात म्हणून फाटी घालताली खंय गायांक. भावन आनी भयणीनो, ती अंतरतना एक सुरी कोस्टोन अंतरतना सोसणी काय तिने होगडायली ना. तो गाय कुसोन घालतलो. मरणा नंतर सुगंध परमळ दिवंक शकलो. इतलो परमळ गी, तो परमळ खंयतावन येता काय म्हणून लोक हरिहरिणी ह्या सुवातेक आयले. मोगशनो, कष्टान पिडेन सोसणी काय म्हणटना हे श्रेष्ठ सांताची उडास आमकां येता. मात्र न्ही आमच्या काळाचो सांत मी पळयता हांव पाद्रे पियो तुमकां कळीत आसा. ताका 50 वर्सां जेजूचे 5 गाय हातांत पायांत आनी कडवळांत आसलो. पूण कोणाकच ताणें सांगोना. सोसणी कांय सुसलो. एक गाय ताच्या उजव्या खांद्यार आसलो. जेजूच्या कुर्साचो खांद्यार आसलो तो व्हडलो गाय ताच्या खांद्याक जिजून दिल्लो. ताणें कोणाकच सांगलें ना. सोसणी कांयन तें सोसलें. सोसणी काय म्हळ्यार ही मोगाळ भावन आनी भयण. 50 वर्सां 1-2 वर्सांनी गुप्ती ताणें दवरलो. मरणा उपरांत तें कळ्ळें ताच्या खांद्यार व्हडलो गाय आसलो म्हणून. पळयत पुस्तकां येवया. शिरोपिनेशीची ती आवय जेजू सरशी येता. म्हज्या धुवेक देंवचार लागला, गुण कर जेजू म्हणून मागता. आनी जेजून म्हळें, भुरग्यांक दिवचो उंडो सुन्यांक घालचो सारको न्ही. पळय तिका एक इन्सल्ट. पूण ती सोसणी काय सोडिना. ती रावता आनी मागता आनी म्हणटा, धनियाच्या मेजातावन सकल पडले उंड्या कुडके सुनी खातात न्ही ते मेळ्ळ्यार म्हाका पुरो. ही सोसणी काय तिका खंयतान आयली. भावन आनी भयणीनो, ही सोसणी काय खंयतान आयली. देंवचार लागल्या तुज्या दुवेची तिने जायती वर्सां सेवा केल्ली. सेवा केल्ले वरवीं तिका सोसणी काय मेळ्ळी आनी जेजून तिच्या सोसणी कायची परीक्षा केली. म्हाका एकलो अंकल उडास आसा. नर मनीस ताचे लागीं वचनातलो. तोय नर मनशा लागीं उलयनातलो. कित्याक म्हळ्यार ताका जायती पिडा आसली. ताचे किडनीचे प्रॉब्लेम आसले, रक्ताचे पिडा आसली, जायते तरेची पिडा आसली. कोणे मनीस विचारल्यार अंकल तूं कसो आसाय म्हळ्यार एकतपटी रागार जातालो आनी म्हणटालो, म्हाका पिडा आसा, म्हजी बरायकी बरी ना तुका कोणे मनीस सांगलें गी. देखून खर मनीस ताचे कडेन उलोवंक वचनाटलो. कित्याक म्हळ्यार तो रागार जातालो. नॅचरली पिडा येतना आमी सोसणी काय होगडायता. देखून तो पिडेन कश्टतालो. नर मनीसाचे कडेन उलयनाटलो. अंकल गुड इवनिंग मात्र म्हणटाले. तूं कसो आसाय म्हूण विचारूंक भें दिसतालें. मोगचनो
रोमाकारांक बरयल्लें पत्र ती 5 वाक्य 3 म्हणटा, कश्ट अनवरां सोंसणीकाय वाट करतात, आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमचो भरवशेचें मूळ. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्र आदी 12 वाक्य 12 म्हणटा, कश्ट अनवरां मध्ये सोंसणीक जाया. पळया आमच्या पिढयेंत सोंसणीक जावचें तरी कशें. जेजूच्या कुर्साच्या कश्टा वेळार तो सोंसणीक आसलो. हे कुर्साचे कश्ट ताणें आडाव येत आसले. जर पेद्रून कान कापलेल्या त्या गुलाम असो कान जेजू सारको करूंक जाता, तर कुर्साचे कश्ट ताणें आडाव येत आसले. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, इतली सोंसणीकाय गी जेजून कुर्सार आंबोट वायन पियोव ना. कित्याक ताका थान लागली म्हणालो, म्हाका थान लागल्या म्हणालो. एका धर या आळम्यांत शिरको बुडोवन जेजूच्या तोंडाक दिलो, तो पियोव ना. कित्याक आजकाल दाखतेर ऑपरेशन करतना आमकां अनस्थेसिया दितात, आमकां कितें करता आमकां कळना. कुर्सार मारलेल्यांक आंबोट वायन दिताले. कित्याक म्हळ्यार शिरको दिताले. कित्याक म्हळ्यार तांकां अनस्थेसिया दिल्ले बरी, तांकां दूख कळनाटली. जेजून तो आंबोट वायन पियो ना. कारण इतल्यांत मनुष्या कुळाचें हर एक दूख हांवें सोंसी जाय. जर तर तो आंबोट वायन तो पियल्लो तर भावन आनी भयणीनो, ताका कश्ट कळते ना. पळय आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय आमी केदाळ शिकता. आमकां कश्ट जे मागीर आमी सोंसणीक जाता, वय की न्ही. पूण जेजू तशें न्ही. देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आदी 5 वाक्य 8, आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें म्हूण तो शिकलो. आमी म्हणटा क्रिस्त आमचे पासून कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. त्या पासून देवान ताका अति उंचुबालो आनी दिला ताका तें नांव सरनांवां प्रासवर्ते. क्रिस्त कालतो जालो देखून ताका कश्ट आयले. आमकां कश्ट येतात मागीर आमी कालते जाता. भावन आनी भयणीनो, आमच्या पिढे वेळार आमी कालती जावची कशें. पळया जायते सांत भक्त पाद्रे पियोन कश्ट सोंसले. त्या कश्टा वेळार त्या पिढे वेळार ताणें कितें म्हणलें, सोमिया हांव हे कश्ट सोंसता, फुलगोत्रींतले एक ओत्म बाचाव जावं दी. जेजून कश्ट सोंसले वरी आमी बाचाव जाल्या. आमकां पिडा येता, आमकां सोसूंक जायनाटल्या वेळार आमी कितें म्हणया, सोमिया म्हाका पिडा आसा, कश्ट आसात, हे कश्टा वरवीं फुलगोत्रींतलो एक ओत्म बाचाव जावं दी. तर हे कश्ट म्हजेच खातीर हांव सोंसिना, हांव म्हजेच खातीर सोंसिना. पिडा येतना जायतीं जाणां, साबार जाणांनी सुसायड केल्लें आसा. जुदासान सुसायड केलें. कित्याक कश्ट आयले, सोसूंक जावना. इन्सल्ट जालें, सोसूंक जावना. भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुर्सार खाली कुरीस ना, क्रुसिफिक्स आसा. अनेक कुशी खाली आसा. सांत पावल म्हणटा आदी गलातकारांक बरयल्लें पत्र आदी 2 वाक्य 20, क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला. खंयच्या कुर्साक हांवें कुर्सायला पळय. जायते कुरीस आसात, तांचो क्रिस्त ना. झबारपोटी पिडा येतना हांव इतलें चिंतचे, ही पिडा क्रिस्ताच्या कुर्साक म्हाका कुर्सायला. आमच्या घरांनी बेड्डार अंतरुणार 8-10 वर्सां आसतात. हांकां पळयतना जेजू क्रिस्ताक कुर्सायल्या क्रिस्ताक आमी पळयता. भावन आनी भयणीन, आमच्या पिड्या वेळार जेजू क्रिस्त नांतर जुदासान पळयल्या त्या रुखाक आमी पळयता. तांचो क्रिस्त नातलो. पेद्रुणी ते रुखाड पळयलें, क्रिस्ताचे रुखाड पळयलें, कुरीस पळयलो आनी तांचो क्रिस्त आसलो. देखून तो कालतो जालो आनी बक्षाने मागलें, बचाव जालो. आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट येता
कुरीस येता, पिडा येता. क्रिस्त आसल्या कुर्साक आमी पळयते, क्रिस्त नातल्या कुर्साक न्ही. तवळ आमी सोसणीक जाता. क्रिस्त नातल्या कुर्साक त्या रुखाक पळयल्यार आमी जीवघात करूंक शकता. आदांक आनी येवेक एका रुखार सोरोप आयलो नाडूंक, तांतू क्रिस्त नातुल्लो तत्रुकार कोन्ना जुदासान जीवघात केलो. एक निमिषाची सोसणीक आयता जी नातली. देखून भावन आनी भयणीनो, आयच्या दिसा थोड्यांक पिडा आयल्यार सगळें कुटुंब तांच्या बगलेन आसजी म्हूण बघता. थोड्यांक पडी आमची पिडेस्त भाऊ भयणी पिरगजेंत आसात, आस्पत्रेंत वचून 1 हप्तो 2 हप्तो एडमीट जावन घरा येता म्हणसर आमकां कळना. गुप्ती सोंसता. थोडी तशें न्ही, हांव आस्पत्रेंत आसलो, फादर तूं म्हाका पळोवंक येवं नाय म्हणटात. हाचो अर्थ कितें? थोड्यांक पिडा आयल्यार सगळ्यांनी तांच्या बगलेक आसजे म्हूण चिंतात. भावन आनी भयणीनो, आज जांच्या पिडेंत क्रिस्त ना ती मनशाक आशेतात. जांच्या पिडेंत क्रिस्त आसा दुसऱ्यांचो सांगात तांकां नाका. ती सोसणीक जातात. देखून कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 6 वाक्य 6, नितळ मनान, जानवायेन, दीग सोसणीकायेन आनी दयाळ स्वभावानी तुमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हूण दाखोवन दियात. एक दाखलो हांव तुमकां दिता निमाणे. जॉन पॉल II, ताका गुळो घाल्लो तुमकां कळीत आसा. ताच्या आनकिडीचो थोडो वांटो पिठो जाल्ली, ती काट्ट करून काडिल्ली. भावन आनी भयणीनो, मरता पर्यंत ताका पडकांनी आसली, कठीण पडकांनी ताका आसली. एका नर मनशा कडेन ताणें सांगोना. तो कुमसार जातलो पाद्रे पियो कडेन. पाद्रे पियोच्या उजव्या कुशीन आसलो तो गाय ताणें कोणाकच सांगलो ना. तो फकत कळीत आसलो जाल्यार जॉन पॉल II मात्र. ह्या दोग संतांनी पळया ते कश्ट सोसणीकायेन सोसले संवसाराच्या पातक्यांच्या आनी पातकी आत्म्याच्या बाचावे खातीर. तर जेन्ना हांव पिडा म्हजी सोसणीकायेन सोंसता, तवळेम कोणांतलो एक आत्मो बाचाव जावं दी म्हूण हांव मागतां. ह्या भगनांनी जेन्ना आमकां पिडा येता वा पिडेस्तांची आमी सेवा करता, सोसणीकायेन सोसूंक, सोसणीकायेन सेवा करूंक देव आमकां कृपा दिवं दिवन आमी मागया.